नावळ्यामी आमच्या सोम्या वंदन ताका भक्तीनामी हसियामी आमच्या राया त्या सोम्याची निजायकी विची महिमा ताची करताम कावेस्मी पृथ्वी दिन वाजता ताची वडविकार रसना वाकंता ताची बलवंताय गाव्या नवे हे गीतामी नावळ्यामी आमच्या सोम्या वंदन ताका भक्तीनामी हसियामी आमच्या राया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमुख आणि पवित्र आत्मसो एकवट तुमचे सवय आसो तुमचे सोवे आसो. म्हज्या भाव भयणो ह्या पवित्रतेन फावती बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवान सदां संस्कार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोमिया काकूळट सोमिया काकूळट क्रिस्ता काकूळट क्रिस्ता काकूळट सोमिया काकूळट सोमिया प्रार्थुया. देवा आमच्या कुनवळ्या बापा तुज्या पुतान आमचे पसोत कुर्सार वळवळून आपलो जीव दिलो आनी दुस्मनाच्या जुलुमांतली आमकां सोडयली. ही तुजी वडा मोगाची येवजण उपकारी काळजान मानून घेवन महिमेवान पुना जिवनपणाक पावोंक आमकां फोव कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता रजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. धर्मदुताची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. तुळ तांचे मदलो गमालियेल नांवाचो एक फरिजीव निती सभेंत उठून उबे रावलो. सुमेस लोकांक मानता तसलो एक नियमशास्त्री तो. धर्मदुतांक थोडो वेळ भायर व्हरूंक ताणें सांगलें. उपरांत सभेगारा लागीं तो असो उलय लागलो. इस्रायलाच्या म्हज्या भावानो ह्या मनशाक तुमी कितें करचार आसात ते विशीं बरें चिंतून पळया. थोड्या काळा आदीं थेयोदास नांवाचो एकलो उठिल्लो तें तुमी जाणात. आपूण बारीस एक व्हड मनीस म्हूण तो सांगून आसलो आनी चड उणें 400 जण ताज्या फाटल्यान गेले. पूण ताका लागड काडटच ताजे फाटलावदार सगळे शिंपडले आनी सगळे नाश जाले. उपरांत जनगणना जावच्या दिसांनी दुदास नांवाचो एक गलियेलगार उठलो
ताणें जायत्या जाणांक आपल्या फाटल्यान ओडलें, ताका जिविशी मारलो आनी ताजे पाटलावदारी दिक्कापाल जाले. आनी आतां हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें हें, ह्या मनशा तावन अलग रावा आनी ताका ताजे इतल्याक सोडा, कित्याक ही येवजण ह्या वा हें काम मनशाचें वय जाल्यार तें मोंगून वयतलें, पूण तें देवाचें वय जाल्यार तें नाश करूंक तुमचे निमती जावचें ना. देखून सतराय तुमी देवा विरोध झुजली बरी जायत. गमालियन सांगिल्ल्याक सभेचे सांदे ओपले, तरी पूण ताणें धर्मदुतां भितर आपोवन तांकां जरबान मारयलें आनी जेजूचे नांवी तांणी केदींच उलयनाये म्हणून ताकीद दिवन तांकां वचूंक सोडलें. पूण जेजूच्या नांवा खातीर हांव मर्याद भोगचें भाग आपणाक मेळ्ळें म्हूण लेखून धर्मदूत संतोशान बरोवन निती सभे फाटीं परतले आनी दिसान दीस देवळांत आनी घरान घर वचून जेजू क्रिस्त म्हणलें बरी खबर प्रगट करचें काम ते करीत रावले. देवाचें उतर हें. श्लोक. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तसो म्हजो तारोक. हेर कोणाक हांवें भियोंक जाय? सर्वेस्पोरूस म्हज्या जिविताचो खांबो. हेर कोणाक हांवें कांपोवंक जाय? सर्वेस्पराक जय जय. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला. आतां तीच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराची गरी हांवें बिडार करूंक, सर्वेस्पराचे स्वादीकपण साखून ताज्या मंदिरांत ताजी खुशी हांवें समजून घेवच्याक. सर्वेस्पराक जय जय जय. ह्या जिवितांत सर्वेस्पराची दया माया हांवें भोगूंक पावतलो, इतलें हांव बरोवसून आसां. सर्वेस्पराची वाट पळोवन राव, धैर्य घे, दृढ राव आनी सर्वेस्पराची वाट पळोवन राव. सर्वेस्पराक जय जय. उद्गार. वरवीं मात मनीस जियेना. बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू, तुमचे सोवे आसू. जुवा फरमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्त. महिमा तुका येसुया. त्यावेळी जेजू गलिलियाचो सरोवर उतरून पेले तडीक गेलो. हाका तिबेरिया सरोवर म्हणूनय नांव आसलें. व्हड एक लोकां जमो ताच्या फाटल्यान वेतालो, कित्याक ताणें पिडेस्तां खातीर केल्लीं असर्यां तांणी पळयलीं. जेजू एक दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिसां सांगाता थंय बसलो. जुदेवांची पास्क परब लागीं पावल्ली. जेजून आपले दोळे उबारून भोंवतणी दिश्ट लायतना व्हड एक लोकां जमो आपणा सरशीं येतालो तें पळोवन फिलिपा लागीं ताणें म्हळें, इतक्या लोकांक खावच्याक उंडे आमी खंय तावन मोलाक हाडचे? फिलिपाक पारखुचे खातीर ताणें अशें म्हळें, आपूण कितें करतलो आसलो तें तो पयलेंच जाणा आसलो. फिलिपान ताका जाप दिली, इतल्या व्हड जाणांक इल्लें इल्लें म्हळ्यारी 200 देनारांचे उंडे पावशेनात. तवळ ताच्या शिसां भितरलो आनेकलो सिमो पेद्रुचो भाव आंद्रे सांगी लागलो,
हांगा कोणेकल्या भुरग्या लागीं 5 जवाचे उंडे आनी 2 मासल्यो आसात. पूण इतल्या लोकांक हें खंय? जेजून तांकां सांगलें, लोकांक बसया. दादले मनीस सुमार 5,000 आसले, तरी तांकां सकटांक बसूंक धरणीर तण जायतें आसलें. जेजून उंडे घेतले आनी देवाक अर्गां दिवन बसलेल्यांक वांटले. तेच परी मासल्योय वांटून दिल्यो. ते सकट दादोशी जेवले. तांचें पोट भरून जेवन जातच जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, उरलेले कुडके पुरा एकठांय करा, कांयच पाड करचे नाका. खावन जातच 5 जवा उंड्याचे उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले आनी भारां धालीं भरलीं. जेजून केलें हें असर हें पळोवन लोक म्हणालो, संवसार येवचो आसा तो प्रवादी होस जायचे हातूंत दुबाव ना. आपणाक बळान व्हरूंक आनी राय करूंक तो लोक येवचार आसा म्हूण जेजू कळलेंच तो एकलोच पळोवन परत दोंगराक गेलो. देवाचे उतर हे वखणी तुका जेजू क्रिस्त ते बोमगाच्या भावनो आनी भयणीनो, पास्काच्या दुसऱ्या हप्त्यांत आमी आसा आनी पयल्या वचपांत आमी धर्मदुतांची कृत्यां पुस्तकाचेर आमचो नियाळ मुखारून व्हरते आसा. जेजू पुनर्जीवन जाल्ल्याक बोळवून साक्ष आसा धर्मदुताचें जिवीत. बियान तरतरून बसून आशिल्ले शीस आतां धैर्यान सुमयाक परगडतात. ते आमकां ह्या पयल्या वाचपांत ह्या आख्ख्या पास्काच्या काळार नियाळूंक मेळटा. पास्काच्या पयल्या हप्त्यांत आमी जेजू जीवन जाल्ले उपरांत शिसांक तशें हेरांक दिश्टीक पडलेलीं घडितां आमी नियाळ्ळीं. पोरच्या सोमारातावन काल म्हणसर निकोदेम आनी जेजू हांच्या दोगां मदें चल्लें संभाशण आमी नियाळ्ळें. प्रत्येक जावन जेजून नव्यान जल्मून येवच्या विशयेंत सांगिल्ली ती शिकोवन. आनी आसतावन मुखल्या दिसांनी आमी जेजू जिविताचो उंडो ह्या एका विशयाचेर जेजूची शिकोवण आयकतले हांव. आज आमच्या नियाळाक दिल्लें घडीत आसा, जेजून भुकेल्ल्या लोकांक वाडचें. आनी त्या उपरांत लोक जेजूचो पाटलाव धरून येता, न्हय तो जिविताचो उंडो म्हूण लेखून बगार तांकां जाय आसलें कुडीचें खाण. पूण ह्या संदर्भी जेजू कुडीच्या खाणांतावन सस्नीक जिविताच्या खाणांत येवशी तांचें मोन ओडता आनी जेजू जिविताचो उंडो ह्या विशयाचेर जेजून दिवचो लांब शर्माव आमी हर एका दिसा इल्लेलेंच वाचून नियाळ करतले. इतलें जराल समजुनी वाचपाचेर आमी जोडून घेवची. आयच्या वांजेलाक आमी आयल्या जाल्यार जेजू लोकांक शिकोवन दिवन आसलो आनी त्या संदर्भी थंयसर लोक आयकूंक आयिल्लो. आनी आतां लोक भुकेल्ले पळयतना जेजूक तांचेर बिरमोद दिसता आनी तांकां वाडची विलेवरी तो करता. ह्या संदर्भी आपणाच्या शिसा लागीं तो तांची खंत विचारता. आनी फिलीप म्हणटा, इतल्या लोकांक खावच्याक आमी उंडे खंय तावन मोलाक हाडचे. फिलीप कितें करता की म्हळ्यार लोकांक पळयता आनी इतलो व्हड लोक आसा आनी तांकां वाडूंक आमचे लागीं कांय ना म्हूण तो सुरसुरता. तितल्यार पेद्रुचो भाव आंद्रे थंय आसलो. न्हय, फिलिपान म्हळें इतल्या सकट लोकांक इल्लें इल्लें म्हळ्यार
200 देनाराचे उंडे पावनात. भोवशा ताचे लागीं 200 देनार आसले कोण ना, आनी तो म्हणटा इतले लोकांक वाडोवंक ते पावचे नात. तितले लागीं आंद्रे म्हणटा हांगा एका भुरग्या लागीं 5 जवाचे उंडे आनी 2 मासल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक तें खंय? आमच्या लागीं इल्लें आसा, पूण तें इल्लें आसल्यान ती आमकां कांय करूंक जायना म्हणून थंयसर हे दोगशीच आपणाची सुरसुरे उसारतात. भोवन आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत जायते पोटी ह्या दोगां शिसां भशेन आमकां भोगचें आसा. आमकां बरें करूंक मन आसा, पूण आमचे लागीं संपन्नमळां ना म्हूण भोगता. थोडे पोटी जिवितांत समस्ये उदेत आसतना आमचे लागीं इल्लें धैर्य आसा तशें भोगता, पूण ह्या इल्ल्या धैर्यांत हो समस्यो, ही पिडा, हें पंत आव्हान फुड करियत गी म्हणून आमकां थोडे पोटी भोगचें आसा. तशेंच आमच्या आत्मीक जिवितांत आयल्या जाल्यार ह्या शिसा भशेनच भोगचें आसा. म्हजे लागीं इल्लो भावार्थ आसा, पूण हो समस्यो वा असल्या एका कामाक मुखार देवचें तितलो वा तें काम संपूर्ण एक हाडचें तितलो भावार्थ म्हजें थंय ना म्हणून आमकांय भोगचें आसा. एका रितीचो अभाव आमचें थंय जावं पुरो धैर्या विशयंत, जावं पुरो भावार्था विशयंत, जावं पुरो शेगुणा विशयंत आनी हेर बरे शेगुणा विशयंत. पूण हांगासर जर जेजू आमचे संगी आसा म्हूण आमी बरवसून जियेल्या जाल्यार खंडीत जावन तो समस्यो कसोय आसूं, केदोय व्हड आसूं, तो फूड करूंक आमकां जाता. जेजू आमचे तावन 100% आशेना. बघा, जे कितें आमचे लागीं आसा, जावं पुरो तें 5%, 10%, 20, 30, 40 जेजूक हाडून दिलें जाल्यार खंडीत जावन तें जेजू दोडत्यान वा ती दोड्यान वा आनीकी ताच्याकी चडीत मापान तें आशिर्वादीत करता आनी ताचे तावन आमी जैते वन जावंक शकता. तर ह्या जेजू लागीं आमचें तें कितें आसा तें घेवन आनी जेजूक तें अर्पया आनी ताचे तावन आमी संपूर्ण रितीची जिणी जिवंक आशिर्वादां जोडया. आमेन. म्हज्या मोगाळ भाव भयणो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्व पदविदा देवोवपा म्हणटा तसलें जावं म्हूण मागात. बलिदान आपल्या माणकांनी महिमेक आमच्या सर्वेस्पो मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान दयाळेन मानून घे. तुवें आमकां फोव केल्या ती देणी आमी होगडाय न जावच्याक आनी ससनाच्या सुखाक आमी शाबीत पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून दवर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाखण निवर्त्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. ससनाच्या जिविताक जन्मलेली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली
आनी बावर्त्यांक उगडलीं दारां सर्गींची. आम्हा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सर्व अनुभव जाता आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान सगळ्यांक नवें जिवीत जाता. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नदार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचगी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावे ताका जय. उंचगी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताची कूडू आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पोवची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा करात. Bavarta sogotu pergetuya. Sumia Jesu, tuji maram, ami samaramta, tuji puna jivan pon, ami bergata, tuja inya, Sumia Jesu. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो वुंडो आनी ही सर्वनेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या घेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मरिये देवाची माये संगाती भगेवन सुजे तिचो पती भगेवन दमदता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदनने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना दीर घेवन मनोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज संपायूं, तुझी खुशी सदा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता.
तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दयाकुण्या जिवितांत सवस्त कायम खांदी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशेन त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोळतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमाणे तिका शांतीन एकवटान सांबाळ. तुमची येतन रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संवसाराचे आनी आमा समेस्तांचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर जेवपाक म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. भौमगाळ बापा दयाळेन तुवें आमची सरवण केली तर दयाळेन आमकां सदां सांबाळ
तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली, तशेंच ताच्या पुनर्जिवंतपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Sumiadir vasuyando boru, moga parimita socorro. Din vasuya somya selvai kadi, vakangavya taka sansakadi, tani sargani prigum rasili, taka Sumiadir vasuyando boru, Sumiadir vasuyando boru, Sumiadir vasuyando boru, moga parimita socorro. Moga alputa sove, Bhagavan Pusucha Kurbain, Ivaram Kam Sudhavam Chadispanante, Baba Shusata Chani Purita Nachanavi.